नमस्कार, प्रुडंट मीडियाचे खबरां चित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. गोंयचे 185 पंचायतीचेर सरपंच आनी उपसरपंच सोमार आयले वेचून. चडशे बिनविरोध. बुधवारा घेतले अधिकार पदाचो सोपूत. पळयात गोंयभरच्या सरपंचाच्या वेंचणुकाचेर रिपोर्ट. नार्वेकाराचो जीसीएचो अध्यक्ष जावपाचो बेत फसलो. क्लबांनी घाल्ल्यो याचिका कोर्टान मारल्यो भायर. वादग्रस्त प्रतिज्ञापत्राक लागून दाबोळकाराचेर फोग. जुलय मेरेन वेंचणुको घेवपाचो कोर्टाचो आदेश. काँग्रेसींतल्यान काडून उडयलो जाल्यार परिस्थितीक तोंड दिवपाक आपूण तयार. पक्षा आड आपणें कांयच करूंक ना. पर्रीकारा कडेन करूंक ना कसलेंच मॅच फिक्सिंग. माविनाचो हिडोना दावो. शाळा सुरू जावचे कांय दीस पयलीं मुळाव्या शाळांच्या माध्यमाचें सरकार धोरण करतलो जाहीर. मुख्यमंत्री म्हणटात जाणकारां कडल्यान सल्लो घेवप आसा चालू. 7 जुनाक शाळा सुरू. फाटल्या सरकाराची कर्मचारी भरती रद्द केल्ल्यान तरणाटे देंवले रस्त्यार. चाळवल्ल्या तरणाट्याचो मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो यत्न, मात अपॉइंटमेंट नाशिल्ल्यान मेळ्ळो ना मुख्यमंत्री. आनी खेळा मळार गोंयांत फुडल्या वर्सा जावपा आशिल्ल्या लुसोफोनिया गेम्सा खातीर थारल्यो 4 सुवाती. ताळगांव पठाराचेर बहुउपयोगी स्टेडियम, मेडिकला लागसार एथलेटीक स्टेडियम. मुळाव्या सुविधां खातीर टेंडर प्रक्रिया सुरू. दिवचले जाल्ल्या 4थे ज्युनियर राष्ट्रीय लंगडी सर्तींत चल्यांच्या पंगडात दिल्ली वस्ताद. चलयांच्या गटांत महाराष्ट्राचें जैत. पयलेच फावट वांटेकार जाल्लो गोंयचो चलयांचो पंगड थारलो उपजैतिवंत. आता खबरो विस्तारान. गोंयचे 185 पंचायतीचेर सरपंच आनी उपसरपंच सोमारा वेचून आयले. तातूंतले चडशे बिनविरोध आयल्यात. बुधवारा हे सरपंच आनी उपसरपंच अधिकार पदाचो सोपूत घेतले. नव्यान वेचून आयिल्ल्या पंचां खातीर पंचायत संचालनालय एक खासा प्रशिक्षण शिबीर दवरपाचें आसा. पळयात हो रिपोर्ट. बार्देसांत 33 आनी पेडणे तालुक्यांत 17 पंचायती आसात. तातूंतल्या बऱ्याच पंचायतीचे सरपंच आनी उपसरपंच बिनविरोध वेचून आयिल्ले. चडश्यो पंचायती भाजपा कडेन गेल्यात. आमच्या गांवांत एक 2-3 समस्या मेन समस्या सध्या गार्बेजचो प्रॉब्लेम आसा. मावदार पंचायतीच्या लेवलाचेर सॉल्व जावपाचो प्रॉब्लेम ना, मोठो प्रॉब्लेम. तरी पूण पंचायतीचे मंडळ जे आहा तेंच्यांनी ह्या प्रॉब्लेमाचेर आवाज उठोवपाचो आनी ह्या प्रॉब्लेमाच्या सोल्युशना खातीर सरकार दरबारी हे म्हणजे प्रयत्न करचे अशें दिसता. दुसरे गजाल म्हणजे आमचे येदे व्हडले हरमल गांव जगाच्या नाकाचेर गाजता. पूण आयज आमच्या हरमल बिचार गेल्यार म्हाका दिसना ट्युरिस्टांक जाय तश्यो फॅसिलिटीज मेळटा. तेजे खातीर कितें तरी फॅसिलिटीज थंय तयार करच्यो. दिवचल तालुक्यांतल्या 17तल्या 16 पंचायतींनी सरपंच आनी उपसरपंच बिनविरोध वेचून आयले. वेळगे पंचायतींत मात वेंचणूक जाली. 15 पंचायती भाजपा कडेन जाल्यार 2 पंचायती काँग्रेस कार्यकर्त्यां कडेन आसात. 70 तालुक्यांतल्या 12 पंचायतींतल्या 11 पंचायतींनी सरपंच आनी उपसरपंच बिनविरोध वेचून आयले. केरी पंचायतींत मात वेंचणूक जाली. 10 पंचायती भाजपा कडेन जाल्यार 2 पंचायती काँग्रेसी कडेन आसात. तिसवाडी तालुक्यांतले 12 सरपंच आनी 14 उपसरपंच बिनविरोध वेचून आयले. 6 सरपंच आनी 4 उपसरपंच वेचून काडपा खातीर वेंचणूक जाली. मुरगांव तालुक्यांतले सगळे सरपंच आनी उपसरपंच बिनविरोध वेचून आयले. सतल्यो 4 पंचायती एलिना साल्डाना लागीं आसात जाल्यार 2 पंचायती काँग्रेसी कडेन आसात. साश्टीतल्या 33 पंचायतींतल्या 27 पंचायतींनी सरपंच आनी उपसरपंच बिनविरोध वेचून आयले. पोस्ट ऑफ सरपंच एंड डेप्युटी सरपंच ऑफ द सालसेत तालुका was held today peacefully and there is no any problem of law and order and the elections were held peacefully. केपें तालुक्यांत 22 पंचायती आसात. तातूंतल्या फकत 3 पंचायतींनी वेंचणूक जावंक ना. सांगे तालुक्यांतल्या 7 पंचायतींचे सरपंच आनी उपसरपंच बिनविरोध वेचून आयले. 6 पंचायतींनी आमदार सुभाष फळदेसायांचे सरपंच वेचून आयल्यात. गावरेपिल्ला पंचायतीन संपूर्ण पंचायत भारतीय जनता पार्टीन भितर आयिल्ली आसा. सगळे पंचायत सदस्य ह्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जावन आसात. मलकर्णे पंचायती भितर
संपूर्ण भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते निवडून आयले आसा. 7तल्या 7 प्रभागांनी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि काही जाग्यांनी आमचे समर्थक निवडून आयले आसात. तशें पळयलें जर जायत मुगे पंचायती भितर आमकां बरें बहुमत मेळिल्लें आसा आनी तरी आसतना उगे पंचायतीचो चौफेर विकास जावपा खातीर अन्य पक्षांतले 2 कार्यकर्ते आमकां जॉईन जाल्ले आसा. कुट्टी पंचायत मात भाजपाकडे गेल्या. फोंडें तालुक्यातल्या 15 पंचायतीचे सरपंच आणि उपसरपंच बिनविरोध वेचून आयले. कुट्टी खांडेपार सरपंच आमची आसा अशें भाजपा म्हणटा. मात ती आतां मगो पक्षांत गेल्या. ज्या मनशा खातीर आमी सगळे गांव एकठांय जावन निवडून हाडलेलो लहू मामलेकर सारको आमदार ह्या पंचायतीच्या वयर येवन आपणालो फोर्स लावन आमची जी 3 जाणां जे निवडून हाडलेल्या तेतूंतले 1 जाण तो फोडून व्हरता. ताका तर खरी कापस्ताद आहा जाल्यार हांव ताका डायरेक्ट आव्हान करता की तेणें तिका रिजायन करची आनी तिच्या आमी कोणूच फिरना. आमी फक्त एक कॅन्डिडेट हांगा उबे करता. आमी एकटो फिरना, हांव फिरना, संदीप फिरना, कोणूच आमच्या सपोर्टर फिरना. तेणें सुदीन ढवळेकरान सुद्दां स्वता फिरचें आनी तेजो तो कॅन्डिडेट ताणें निवडून हाडून दाखोवचो. आनी ताणें तर हाडून तर निवडून दाखयलो जाल्यार आमी ह्या राजकारणांतल्यान आनी एक गांव सोडून वता. प्रामुख्यान जो डेव्हलपमेंट पळय लोकां खातीर जाय तो सगळ्याक डेव्हलपमेंटा खातीर आमचो मेन हें आसतलें कल आसतलो. आनी ऑलरेडी सगळ्या पंचांनी काम सुरू केलें आपल्या वॉर्डांनी. 6-7 वॉर्डान कामां सुरू जाली. धारबांदोडा तालुक्यातल्या 5 पंचायतींनी सरपंच आणि उपसरपंच बिनविरोध वेचून आयल्यात. काणकोण तालुक्यातल्या एकाय पंचायतीत वेचणूक घेवची पडूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. जीसीएचो परत अध्यक्ष जावपाचो नार्वेकाराचो बेत परत एक फावट फसलो. 27 मायाचे वेंचणुके वेल्यान जीसीए आड 2 क्लबांनी घाल्ल्यो याचिका मडगांवचे जिल्लो कोर्टान सोमारा भायर मारल्यो. सुत्रां सांगता ते प्रमाण 16 उमेदवारी अर्ज आशिल्ल्यान जीसीए खातीर वेंचणुकेची गरज ना म्हूण जीसीएचो वेंचणूक आयुक्त दिलीप दाबोळकारान कोर्टान दिल्ल्या वादग्रस्त प्रतिज्ञापत्रा वेल्यान कोर्टान ताची बरीच खरडपट्टी काडली. जुलय मेरेन वेंचणुको घेवपाचो आदेश कोर्टान जीसीएक दिला. मडगांवच्या सत्र न्यायालयांत बिरेस्तारा पुराय दीस जीसीएच्या कार्यकारी समितीच्या वेंचणुकेची सुनावणी जाल्ली. मात न्यायाधीश नूतन सरदेसायान निर्णय सोमारा मेरेन राखून दवरिल्लो. 27 मेकच वेंचणूक घेवची म्हूण महालक्ष्मी आनी बेती स्पोर्ट्स क्लबान कोर्टा कडेन मागणी केल्ली. कोर्ट हॅज डिसमिस्ड both the applications. There were 2 applications. One was filed by 6 clubs, the other was filed by 5 clubs. Both were heard together because the same issue arose. Both the applications have been dismissed today. I have already made a statement the other day when I was arguing the matter that elections will be held before 25th of July 2009. The term of the earlier committee expires on 26th of July 2009. So elections will be held before 25th of July 2009. I have made a statement before 2012. Application which we had filed was filed for directing the respondent, that is the GCA, and the chairman of the election committee for GCA to conduct the election on time, that is on 27th. And at any rate, we were not concerned with which is the committee would take over. We were only concentrating on the fact that once the election is started, it cannot be stopped. जर 23rd चलो प्रोसेस काबार जालो म्हणटा ओवर जालो 24th तुम्ही आर्ग्युमेंट केला न्ही. That is for the respondent number 3 to point it out. No, we are unaware. So respondent number 3 should have informed us earlier. I would have made a statement that this becomes an in purchase. आदले अध्यक्ष दयानंद नार्वेकार आनी पुराय कमिटीची बिनविरोध निवड जाल्या अशें जे प्रतिज्ञापत्र वेंचणूक समितीचे अध्यक्ष दिलीप दाबोळकारान कोर्टान दिल्ले ते न्यायाधीश नूतन सरदेसायान भायर मारला. So I just want to know now, yesterday the affidavit which we were talking about, what is the court said about that? I all court filed them. Court said this is not the procedure. It appears from what the judge said that the affidavit was handed over to a peon in the court. Okay. And the party disappeared. The lawyer appearing for Dabulkar claimed ignorance. He said, I am not aware of any such affidavit being filed in the court. Mr. Dabholkar said he was not aware of the affidavit? No, not Mr. Dabholkar. That affidavit has been filed by Mr. Dabholkar. Yeah. The lawyer appearing for Dabholkar said he is totally unaware about any such affidavit having been filed. Okay. The judge filed them, filed in the sense that the judge had something to say. The judge said that this is not the procedure. She said that affidavit copy was handed over to a peon in the court. Yeah. And whoever handled it disappeared. Okay. So she obviously has not taken any such affidavit, cognizance of any such affidavit.
पणजेच्यान आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आनी मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. काँग्रेसींतल्यान आपल्याक काडून उडयलो जाल्यार ते परिस्थितीक तोंड दिवपाक आपूण तयार आसा. मात पक्षा आड आपणें कांयच करूंक ना असो दावो कुठ्ठाळे वेंचणूक प्रकरणात वादग्रस्त थारिल्लो आमदार माविन गुदी नोंद केला. पर्रीकारा कडेन आपणें कसलेंच मॅच फिक्सिंग केल्लें ना अशें प्रुडंट मिडियाचे हेड ऑन कार्यावळीत उलयतना माविनान स्पश्ट केलें. काँग्रेसींतलेच कांय जाण म्हणटात की मॉविनाक आनी पर्रीकारा इतली लागीं आयल्या कारण मॉविनाची फायली पयलींची तुगे पर्रीकार भायर काडत म्हणून आनी दाबोळी भितर आपल्याक जाय तितली कामां करून घेवपा जाय म्हणून मॉविन सामको लागीं लागीं रावता म्हणून. दोन विशय तुमी काडलेले आसा. एक म्हणल्यार पयलींच्यो फायल्यो वयर काडटलो. तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदता, ज्यो केसीस म्हाज्यो आशिल्ल्यो आर्ग्युमेंट बिफोर चार्ज 5 केसींतल्यो 4 केस काबार जाल्ल्यो आसा. ही इज एक्टिंग फास्ट, स्विफ्टली एंड फास्ट एंड ट्रायंग टू सॉल्व गोवा's problem, though there are many problems to be solved. आणि ते खरें उलोवपाक म्हाका कांय हें लागना. I will accept if at all the presidency is given to me on certain conditions. Now there are 5 years for the next election. If I am the GPCC president for 3 or 4 years and on the eve of election again I am removed, like how I was removed as campaign chief, and what I have built up the organization, build up new faces which Congress can really be brightened and people will have faith on the Congress. These new people are going to come. Then if they are on the chopping list, the new people, and old people are come back at the helm of affairs in the last year by nomination throwing me out, my kind of after having worked so hard for the party, after giving my sweat and blood, having remained quiet in the last 5 years when I was not even in the cabinet, thereafter after having lost everything, not even having been accommodated as leader of opposition, still they think it prudent that I should be made a scapegoat and thrown out as they have also tried earlier. I will welcome the step. I will not feel sad because I sangla tashe, if a marriage does not work, then people divorce. Bureau Report, Prudent Media. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसर.